surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him. फाटल्या दिसांनी व्हॉट्सॲपाचेर एक संदेश आयिल्लो तुमी पळयला जावं पुरो. यू सिंग हिम्स बट डीड यू एक्सपिरियन्स हिम म्हणून. यू सिंग हिम्स बट डीड यू एक्सपिरियन्स हिम. यू सिंग हिम्स HYMNS बट डीड यू एक्सपिरियन्स हिम HIM. कांतारा मस्त म्हूण येता पूण ताजो अनुभव आमकां मेळ्ळा गी म्हणून. ते मुख्य म्हळ्यार कांतारांत आमी कितें गायता बरें जाता थोडे फावटी कांतार गावंक. आनी गरजेचें कितें म्हळ्यार त्या कांतारांत कितें आसा पळय कोणें रचलां त्या मनशाक प्रेरण मेळ्ळा. त्या देखून ते आमी बोगलांगी आनी आमकां ताजो अनुभव जाला गी म्हणून. हॅव यू फावंड जीजस. एकल्या न्यू लायफ मनशाच्यान येवन एकल्या प्रायवंत स्त्रियेच्या घराच्या दारार तापडले आनी मागीर ते येतात पवित्र पुस्तकान घेवन घरांनी आनी वचून विचारतात आनी ताच्या मागीर सावलां विचारतात आनी उपरांत सवकास तांकां तांच्या पंगडाक ओडटात आनी तांकां काल्यां करतात म्हूण सांगल्यार पवित्र सभेतून पयस व्हरतात आसलें सावलां विचारतात. हॅव यू फावंड जीजस म्हणून. आनी ताच्या मागीर खंयच्या घराचेर दार तापडलें पळय त्या घरा आसली स्त्री ती काले म्हणली म्हूण सांगल्यार वी आर कॅथलिक्स अँड वी नेवर लॉस्ट हिम म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. शेळेपण आसली मनशां कालें करतात म्हूण सांगल्यार शिरकून पडटात. आवय गे तशें म्हळ्यार कालें गे म्हणून. आनी मागीर तांकां तितल्यान पावता. त्या देखून सवकास ती तांकां वोडून व्हरतात. आमकां थोडे मनीस येवन म्हणटात आर यू अ क्रिश्चन. येस आय एम ए क्रिश्चन. आर यू बॉर्न अगेन म्हळ्यार तूं परत्यान नव्यान जल्मलाय गे म्हणून. मागीर आमी विचारता नव्यान जल्मलोवचें म्हळ्यार काय जालें गे म्हणून. मागीर आमकां ते तांचें वर्शन पवित्र पुस्तक शिकयतात आनी आमी काल म्हणटा म्हळ्यार हें दोळ आमकां गुतूच नासलें. आमच्या पाद्रबांनी आमकां सांगूंक नासलें शर्मावत म्हणून. आनी ताका देखून मागीर ते आमकां शिकयतात आनी ताज्या मागीर कालें जाता म्हूण सांगल्यार आमकां ते सवकास वोडून व्हरतात. ताका देखून बॉर्न अगेन म्हळ्यार काय जालें. प्रोटेस्टंट आनी न्यू लायफाच्या तांच्या वॉकॅब्युलरी प्रमाणे शब्दकोशांत बॉर्न अगेन म्हूण सांगल्यार गॉड इज माय पर्सनल सेवियर म्हळ्यार ते खंयच्या चड वस्तू दितात गे म्हूण सांगल्यार यू शूड टॉक टू जीजस, टॉक टू गॉड अँड यू शूड रिलेट टू हिम एज अ पर्सन. बरें जाता आयकूंक. आनी ताज्या मागीर सवकास आमकां ते वोडून व्हरतात. त्या देखून बॉर्न अगेन म्हूण सांगल्यार काय जालें म्हणून आमकां पयलें कळीत आसचें. देखून हे थोडे संगती आज म्हाका एक थीम दिला कालेंक म्हूण सांगल्यार ही ब्रीथ अँड आय एम हील्ड. ही ब्रीथ आय एम हील्ड. ही ब्रीथ म्हळ्यार कोण जेजू. ही ब्रीथ ऑन हूम देन ऑन हिज डिसायपल्स अँड टुडे ऑन अस अँड आय एम हील्ड. आज आमी गूण जाल्या त्या विशयांत थोडो वेळ नियाळ करचो आनी ताज्या मागीर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉर्न अगेन त्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करचो. ही ब्रीथ अँड आय एम हील्ड. आमकां स्वास देवान सोडचो. स्वास म्हूण सांगल्यार पवित्र आत्म्याक. ताज्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमकां थोडे उल्लेख पळोवंक मेळटात. कोणा लागीं तुमच्या लागीं बायबल आसा जाल्यार खंय कोटेशन सांगता आसतना तुमी मायकार वाचल्यार जायत अशेंत वाचच्या बदलाक. आनी त्या देखून मायकार आशिल्ल्यांनी वाचल्यार सकाळांकी आयकोवचें बरी भोव बरें. कोणा लागीं मायक आसा या मायकाच्या लागीं बसयल्ल्यांनी तें कोटेशन काडून वाची येता. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 2 अध्याय वळ 7. ताच्या फुडें सुरवेर देवान संवसार रचलो. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत पळोवंक मेळटा. सुरवेर देवान संवसार रचलो. ताणें
काळोख आनी उजवाड तेंतावन सुरू करून मनशा पर्यंत ताणें कालें केलो म्हळ्यार देवान संवसार रचलो 7 दिसांनी न्ही गे वय न्ही वय प्रेज द लॉर्ड देवान कितल्या दिसांनी रचलो संवसार 7 दिसांनी पळय कितले घुसपट आसा न्ही सो गी 7 दीस म्हूण सोमांग वतो न्ही गी हां 6 दिसांनी रचलो मागीर 7व्या दिसा विषय घेतलो प्रेज द लॉर्ड आतां जाल्यार आतां वयर घाला आतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां 6 दिसांनी संवसार रचलो आनी ताज्या मागीर ताणें विषय घेतलो थोडे जाण आमकां खाल्ला त्या म्हूण सांगल्यार 7 दिसांनी म्हणून 7 दीस मती गेल्ले सोमा ते 7 दीस उरता मागीर वचना 6 दिसांनी रचलो मागीर 7व्या दिसा ताणें विषय घेतलो आतां आमकां ह्या आरंभार म्हूण सांगलें उत्पत्ती ग्रंथांत देवान कशें संवसार रचलो ह्या विशयांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी दी थियरी ऑफ इवोल्युशन ती आनी ताज्या मागीर क्रिएशन स्टोरी आमकां पवित्र पुस्तकांत कालें पळोवंक मेळटा पळय दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी पूण कालें म्हणसार एकाच रितीन आमी अर्थ करूंक जाता आमकां इवोल्युशन थियरीन कालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार ल्हान कणांतान उत्पत्ती जावन मागीर मांकोड मनीस जालो अशें पुरो आमकां पळोवंक मेळटा आतां आमी पवित्र पुस्तकांत आयल्यार तें पळोवंक मेळटा कालें म्हळ्यार उजवाड काळोख ताजे उपरांत कालें म्हणटा जाल्यार आकाश आनी भुमी उदक विंगड करचें ताज्या उपरांत उदकांत जिवी आनी त्या मागीर वयर अशें पुरो मागीर निमाणें मनीस येता त्या देखून आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा आतां पळय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 ओळ 7 वाच पळय कोण वाचता तेन्ना सर्वेस्पुरा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताज्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो पुरो प्रेज द लॉर्ड देवान कालें केलें म्हळ्यार माती कुंभार कशें पळय काण्ण माती मोडटा आनी ताज्या मागीर आकार दिता कुंडलें मुडकी आनी त्या मागीर बाण आनी त्या मागीर अशें देवान कालें केलें म्हूण जाल्यार ताणें मातयेंत कालें केलो मोळण मातयेंत आकार दिलो मनशाक केलो आनी ताज्या मागीर मनशाचें रूपणें येना म्हणटा कालें केलें ताणें रुवा 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 म्हळ्यार हेब्रे भाशेंत उस्वास ताणें कालें केलो स्वास फुंकलो कोणाच्या त्या आकाराती आपले तांतू ताणें फुंकलो आनी तें जाल्यार काल जालें जीव आयलो न्ही गे मातयेंत रचलो आतां देवान इतलें पुरो रचलें न्ही गे सुरू तो अखेर पर्यंत खंयच्याक म्हणी देवान वचोन फुंकलें गे खंयच्याक म्हणी स्वास सोडलो खाली खंयच्याक अकरेच्या रचनेक मात्र मनशाक मात्र आनी त्या देखून मनीस कालें जावन आसा ह्या सृश्टेचो ह्या रचनेचो कालें जावन आसा किरीट जावन आसा द क्राऊन ऑफ क्रिएशन म्हणटा आमी मनशाक कित्याक म्हळ्यार देवान सकडी रचलां खाली मनशाक रचता आसतना मात्र ताणें कालें केलें स्वास सोडलो त्या देखून मनीस देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचला म्हूण आमी म्हणटा कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशाक रचता आसतना देवान ताजो तो स्वास मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी ताणें फुंकलो आनी ताज्या मागीर आत्मो देवाचो ताजे भितर गेलो आनी त्या देखून मनीस देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलो हेर कोणाकी देवान तशें केल्लें ना खाली मनशाक मात्र आनी त्या देखून एका सायडीन आमी पळयता कालें म्हूण जाल्यार आमी ह्या संवसाराची मनशां आनी सांगत आसा आमचें तें कालें आसा देवाचो आत्मो त्या देखून जावं पुरो आमचें तें मस्त पोवटी झगडें आसता कल्याच्या मदें संवसारी मदें आनी आत्म्याच्या मदें न्ही गे कित्याक म्हळ्यार आमी कालें आसाव भुमीची प्रकृतीची संवसाराची जावन आसाव आनी एका वाटेन सर्गीची जावन आसा त्या देखून तें कॉन्फ्लिक्ट आमी पळयता केदाळाय न्ही गे वय थोडे फावटी कालें जाता म्हूण जाल्यार ही ताकडी सकयल येता खंयची संवसाराची आनी त्या मागीर आत्म्याची वयर येता हळू जाता कित्याक म्हूण जाल्यार स्ट्रॉंग ना केदळ आमचे ह्या आत्मीक संगतींची थाकडी जड जाता पळय ते दळ संवसाराचे वयर येता ते कॉन्फ्लिक्ट केदळां आसता आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत कशें देवान मनशा तें स्वास सोडलो आनी ताका जीव मेळ्ळो गे म्हणून आनी एक कडेन आमी पळयता निर्जीव संगतींक कशें देव जीव दिता म्हणून प्रवाद करून सांगचें एजेकियल प्रवादी 37 सुक्या हाडांक एजेकियल प्रवादी 37 ओळ 1-2 पयलें तें आयकुया मागीर ताज्या उपरांत एक एक आयकत वचत एजेकियल प्रवादी नव्या सोल्ल्यान मेळना पोरण्या सोल्ल्यान मात सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो व्हॅली एक पालक्या मध्ये ताणें दाखयलें ताका आनी ताज्या मागीर काय जालें
तें फालकें हाडांनी भरुल्लें हाडांनी भरलेलें कित्याक म्हूण सांगल्यार मेल्ल्या मनशाच्या हाडां ती पुरो वेस्ट काडून खंय उडयताले फालक्यांत उडयताले देखून ती पुरो कालें तें फालकें हाडांनी भरोवन गेल्लें ताज्या मागीर नेक्स्ट खंय वाचकी म्हूण सांगल्यार ओळसो एजेकेल प्रवादी ओळसो हांव तुमचेर शिरो घालतलो हा. आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो शिवर मारतलो खंयच्याचेर ती हाडां आसात पळय तांचेर हांव शिवर मारतलो काल्याचो उदकाचो आनी ताज्या मागीर कालें करतलो मांस भरतलो मागीर वास हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो ताज्या मागीर कालें करता पयलें काली हाडां मातली आसली सुकुल्लीं ताज्या मागीर मांस घालतलो मागीर कात घालतलो आनी ताज्या मागीर कालें करतलो स्वास पुंगतलो तुमच्या भितर ओके आनी तुमी जियेतलेत आनी तुमी जियेतल्यात ताज्या मागीर नेक्स्ट 9वें वाक्य वास ताणें म्हाका म्हळें हां स्वासाक प्रवाद कर सर्वेस्परान म्हळें स्वासाक प्रवाद कर मनशा पुता प्रवाद कर स्वासाक सांग हा. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोडू कोणाक म्हळें स्वास खंय आसा स्वास दिसताय कोणाकी दिसताय हांगा आसलो कोणाकी स्वास काण घेवचो कळटा गे तुमकां दिसना पूण आसा न्ही ऑक्सिजन आसा आमच्या भोंवतणी निंगी पळय आसा कितले व्हडले मिराकल पळया आमकां वतून हांगासर हें वारें नाचलें जाल्यार आमी एक घडी कालें करूं शकना वासोवंक शकना आमी पूण आमच्या भोंवतणी आसा पूण आमकां कळीत ना आमच्या भोंवतणी कालें आसा म्हणून स्वास आसा म्हणून वारें घेता आनी तातूंत कालें आसा आमी जिवंक जाय ती सकत त्या वाऱ्यांत आसा आनी तातूंत सर्वेस्पर देवान एजेकेल प्रवादीक प्रवाद कर म्हूण सांगलें खंयच्याक वाऱ्याक मागीर वास ताणें म्हाका फरमायिल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो कोणाच्या भितर हाडांचे भितर पयलें हाडां आसलीं मागीर ताणें कालें म्हळें मांस भरतलो आनी ता मागीर कात येतली ताज्या मागीर स्वास मागीर तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली उबे रावले पयलें काल आसलें लाटापाटा जावचे हाडां मात्र आसलीं तें एकामेका आपटत आसतना हाडांचो आवाज येतलो आनी आतां कालें जालो म्हळ्यार तांकां मांस येवन जीव येवन ती उबी रावलीं तांच्या पांयांनी नेक्स्ट 14 14वी वळ हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतालो कोण म्हणटा सर्वेस्पर देव कोणा कडेन एजेकेल प्रवादी मुखांतर कोणा कडेन सांगता त्या हाडांक तांकां पळयल्या आतां वास आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी तुमी जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो आतां कळ्ळें आमकां वो खंयच्या कडेन सांगता गी म्हणून खंय सांगून आसलो तो प्रवाद्यां पैकी ह्या जाग प्रवादी एकलोच कोण तो एजेकेल प्रवादी मस्तू प्रवादी आसात तांचे पैकी प्रवादी ह्या जाग आसलो एकलोच कोण तो एजेकेल प्रवादी मस्तू प्रवादी पळोवंक मेळटात आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत प्रिस्ट प्रॉफेट ओन्ली कोण एजेकेल प्रवादी आतां तो फाटी इज्रायला काडटा म्हणटा खंय तावन हाडटा गे तांकां खंय तावन म्हूण सांगल्यार 597 बिफोर क्रायस्ट क्रिस्तपूर्व 597 इस्वेंत नेबुकाडनेझरान कालें केलें म्हूण सांग दाड घालून तांकां व्हेलें आनी वो एजेकेल प्रवादी तांच्या पैकी एकलो कैदी जावन गेलो खंयच्या कडेन गेलो बाबिलोनाक म्हूण सांगल्यार प्रस्तुत इराक आसा ताका तांणी कालें केलें कैदी करून व्हेलें सगळ्यांकी रायाक व्हरता आसतना आनी लोकांक व्हरता आसतना ह्या जाकाकी तांणी कैदी करून व्हेलो पूण थंयसर गेल्ले कडेन देवान कालें केलें म्हूण सांगलें एजेकेल प्रवादीक आपयलें एक प्रवादी जावंक आनी ताज्या मागीर ताज्या मुखांतर वो प्रवाद केलो ताणें तांची स्थिती कशी आसली की म्हणून बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन म्हळ्यार बाबिलोनाच्या न्हंय भोंवतणी ह्या बगलेर बसले वेळार आमकां रोडोवंक येतालें कालाकी म्हूण सांगल्यार एका परकी गांवांत येवन सर्वेस्पराचें गीत आमी कशीं गावची गी म्हणून तें बरें कंतारा आपलें बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन न्ही तें बरें कंतारा कित्याक म्हळ्यार तांकां भोगलें आमच्या गांवांत आमच्या देवाची स्तुती करची ओके जावयेत पूण परकी गांवांत येवन आमच्या गांवांत देवाची कशी स्तुती करची तांकां तें जालना गिळूंक बारीक कुडू जालें तातूंत ते रडले खंयच्या कडेन बाबिलोनाच्या न्हंय तडीर बसोन आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार तांची स्थिती कशी आसली की म्हळ्यार पालक्यांत आसलेल्या हाडां बरीं कशें आसली पालक्यांत आसलेल्या हाडां बरीं कशें निर्जीव गी हाडां तेच प्रमाणे ह्या बाबिलोनाक गेल्ल्या इज्रायल प्रजेची स्थिती कशी आसली म्हूण सांगल्यार निर्जीव हाडां बरीं आसली आनी त्या देखून ताका तें दर्शन दाखयलें पळय देवदूतान व्हरून भायर पालक्यांत म्हळ्यार कालंगी म्हूण सांगल्यार त्या बाबिलोनांत बंदडेंत आसलेल्या ह्या गुलाम जावन आसलेल्या इज्रायल प्रजेची स्थिती ती जावन आसली
आनी ते कालें आसलें म्हळ्यार रोडोवन आसलें, निर्जीव जावन आसलें. जीव आसलो पूण जाल्यार ते कालें म्हळ्यार निर्जीव स्थितींत आसलें. आनी ताका देखून देव इज्जेकेल प्रवादी मुखांतर हो प्रवाद करून तांकां सांगता. कालें म्हणटा जाल्यार तांकां पयलें मांस येतलें आनी ताच्या मागीर खात येतली, मागीर तांचे मदें हांव कालें करतलो म्हळ्यार स्वास सोडटलो आनी ताच्या मागीर तांच्या पांयान उबे रावतले आनी त्या फाटीं खंय येतले, फाटीं जेरुजालेमाक येतले संतोशान गितां गावन. आनी कशें येतले, पालकी आनी दोंगर कसलो लावन पालकी बरन देव तांकां कालें करतलो, तांची लेवल करतलो, तांची वाट सुशेगायेन तांकां येवच्या खातीर. इजाय प्रवादी हो प्रवाद कर सांगता आमकां तें पळोवंक मेळटा. म्हळ्यार त्या बंदडांत आसलेल्या इस्रायल प्रजेक जीव करून कशें देव तांकां फाटीं हाडटा म्हणून आमी पळयता. कशें म्हळ्यार तांकां मेल्ल्यांक त्या स्थितीर आशिल्ल्यांक ताजो आत्मो जीव सोडून ह्या जीव बरन तांकां थंय फाटीं हाडटा तें आमकां पळोवंक मेळटा. पयलीं आमी पळयता मातयेन केल्ल्या मनशा थंय देवान कालें करचो, स्वास सोडचो आनी ताजे मागीर ताका जीव दिवचो, देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचुल्लो मनीस. आनी दुसरे पटी आमी पळयता कालें म्हणटा जाल्यार मरणाच्या स्थितींत आसल्या, निर्जीव स्थितींत आसल्या, हाडांच्या स्थितींत आसल्या इस्रायल प्रजेक खंयच्या कडेन बाबिलोनांत तांकां देवान जीव दिवन परताने पोटी फाटीं तांकां जेरुजालेमाक तांच्या नांवार्दीक आनी मोगाळ शाराक तांकां फाटीं हाडचें. तिसरें एक उल्लेख आसा ते खंय गे म्हूण सांगल्यार जुवांव बरलो वांजेल, जुवांवची सुवार्ता अध्याय 20 वाक्य 19 20:19 जॉन. त्याच आयतरा सांजेर जुदेवांच्या बियान सीस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदें गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. मागीर वाच. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोमयांक देखतच सीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 केदळा जेजू तांकां दिश्टी पडलो. जिवन जाल्ले उपरांत केदळा त्याच आयतारा संजेर, खंयच्या आयतारा संजेर, जिवन जाल्ल्या आयतारा संजेर तो तांकां दिश्टी पडलो आनी ताणें तांकां कालें म्हूण ग्रीट केलें, वंदन केलें. शांती तुमकां म्हणलो न्ही. कितले पटी म्हणलो? 2 पटी. कितले? एक पट सांगल्या पावना पावना गे थोड्यांक पावना. कित्याक म्हळ्यार एक पट सांगता तांच्या मतीन कालें दुसरेंच आसता, चिंतून आसतात. त्या देखून सेकंड टायम कोण पयले पटी आयकनातल्यात देखून दुसरे पटी ताणें सांगलें तांकां कालें म्हणून शांती तुमकां. ताच्या मागीर हातांनी दाखयले, पांयांनी दाखयले, कडवल दाखयले, मागीर परताने पटी शांती म्हणलो आनी काल सोडलो तांचेर स्वास सोडलो. त्या मनशांची स्थिती कशी आसली, ते सिसांची बियान बसुल्ले भितर, ते बियान आशिल्ले भितर. कित्याक म्हळ्यार तांच्या सोम्याक जीवशी मारलो देखून तांकां भिरांत दिशिल्ली. त्या देखून तांची स्थिती कशी आसली म्हूण सांगल्यार भियेल्ले मनीस मेल्ले बरी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भियेल्ले मनीस मेल्ले बरी आसले. आनी त्या देखून जेजू कालें करता म्हळ्यार जिवान जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी म्हणटा शांती तुमकां. मागीर तांचेर स्वास सोडता. स्वास सोडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां जिवीत दिता. तो स्वास सोडून तांकां जिवीत दिता. आनी त्या देखून तो स्वास सोडले तक्षण ते कालें जायनात गे म्हूण सांगल्यार वचून सुवार्ता प्रगट करून सुरू करनात. पूण तांकां कशें सोमी जेजू मेल्ल्या स्थितींत जाल्ल्यांक तांकां कशें सोमी जेजू स्वास सोडून तांकां जिवीत दिता म्हणून आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. हे शीस केदळा वचून सुवार्ता प्रगट करून सुरू करतात गे म्हणून तक्षणांनी. धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 1 वळू 4 आनी 5. तांणी जेरुजलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बासयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रावत जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बासवणे विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. आतां आमी कालें पळोवचें म्हूण सांगल्यार हांगासर पळोवचें. कालें म्हूण सांगल्यार जेजू तांकां कालें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार हांव सांगता परी तुमी कालें करनाकात म्हूण सांगल्यार तुमी जेरुजालेमांत रावा. कित्याक म्हूण सांगल्यार पवित्र आत्मा तुमचेर आयल्या उपरांत मागीर वचून तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणून. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. गडीबिडी कर नाकात आता येऊन तुमका शांती तुमका मळे म्हणतात ताज्या मागे श्वास सोडले म्हणतात आता तर दवन वचून तुम्ही सुरू करणार कित्याक म्हणून सांगला तुमका खाले करूंगा पवित्रत्म्याचो अभिषेक जावंक आसा ताज्या मागीर वचून तुम्ही सुवार्ता परगट करचे हांगासर आसलेल्या आमकां सगळ्यांकी या पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाला की पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाला की हांगा आशिल्ल्यांक जाला की जावना जाला की ना गे म्हणून आमी एक कालें करूंगा ना टेस्ट करूंगा चेक करूंगा हां हां वरवणी करूंगा गालातकारां बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय वळू 16 तावन 23 पर्यंत प्रेरकत्मो आणि मनशा सैम. प्रेरकत्मो आनी मनशा सैम देवानं आमकां कशें रचलें मनशाक आदाव सुरवेर मातये तावन रचलो आनी ताज्या मागीर ताज्या नाकांत कालें घालो श्वास घालो त्या देखून कालें आसा कॉन्फ्लिक्ट कालें खंयच्या मध्ये आमच्या मनशा सैमामध्ये आणि आमच्या आत्मीक सैमामध्ये आमच्या आत्मीक सैमामध्ये त्या देखून आमचे थंय पवित्रत्म स्ट्रॉंग आसा जाल्यार ह्या मनशाचें सैम आसा पळय ताजेर आमी जैत व्हरूंक शकता आनी त्या देखून कलें सैम ते हेडिंग कालें आसा प्रेरकत्मो आणि मनशा सैम. प्रेरकत्मो आनी मनशा सैम आमच्या लागीं खंयचें सड स्ट्रॉंग आसा खंयचें सड आसा पळय खंयची ताकडी खंयच्या कुशीन सड येता म्हणून सकयल येता म्हणून पळय वाच आणि आता हांव तुमकां सांगता हां. आत्म्या प्रमाणे चला हां. ते दळा रक्त तामासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नांत कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरोध आणि आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. ओके एकामेकाचेर तो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनांत. हां तुमी कालें करता जाल्यार तुमकां पवित्रात्मा चलयता जाल्यार त्या दाळा तुमी नियमशास्त्र कालनात पोरण्या सोल्ल्यान तुमी नात कालें जाल्यात तुमी नव्या सोल्ल्याची पर्ज जाल्यात कशें कळचें आमी जेजू क्रिस्ताची पाटला उदारां पोरण्या सोल्ल्यांत आसा की नव्या सोल्ल्यांत आसा म्हण कशें कळचें पळय मुखार वाचचें त्या दाळा कळटा. रक्त मासतावन उपजतात तीं कृत्यां स्पश्ट वळखू येत व्यभिचार अनिस्कळपण पोजडेपण बॉम्ब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसोरू राग स्वार्थ मनाभेद तंड पेल्यासो पोटजाळ बेबदेपण पानोत्सव आणि असले सक्कड. नाका जाल्ले पुरो शब्द आहा तांकां न्ही पुराय आसा काय आसा व्यभिचार अनिस्कळपण पसडेपण आनी त्या मागीर बॉम्ब्या पुजा माट दुस्मन काय झगडी मोसोर राग स्वार्थ कितले बरा पळया पटापट बरी हालत दिला आनी तूं 4 पंगड आसात कळ्ळें पुरा कळ्ळें 4 पंगड घे म्हूण सांगल्यार एक व्यभिचार अनिस्कळपण पसडेपण हे सगळे एका पंगडाचे पातकां ही ओके ही सगळी ताज्या मागीर बॉम्ब्या पुजा माट हे सगळे आनी एक पंगडाची पातकां जावन आसा. तिसरें कालें म्हळ्यार दुस्मानकाई झगडी मसर राग स्वार्थ मनाभेद आनी पेलासो पोटजाळ हे सगळे रिलेटिंग टू आवर नेबर्स आनी चवथें कालें म्हूण सांगल्यार बेबदेपण आनी पानोत्सव त्या देखून 4 पंगडाची पातकां हांगासर आसात. ही पातकां जर तर आमच्या जिणेंत पळोवंक मेळटा जाल्यार ताजो अर्थ कालें म्हूण सांगल्यार आमी काल्याची जावन आसा आनकी मातयेची जावन आसा आमी आमचे थंय जर तर असलें कांय पळोवंक मेळल्यार आमी कालें जावन आसा मातयेचे म्हळ्यार संवसारी जावन आसा वी आर वर्ल्डली आनी त्या देखून हे सगळे संगती आमचे थंय पळोवंक मेळटात. त्या देखून वडोर पळयलें म्हळें पळय कालें वरोन पळोवचें म्हणून चेकलिस्ट करची कालें म्हणून सांगलें हें सगळें खंयचें आंतलें आमचे थंय आसा की म्हणून एकादो आसा जाल्यार आमी कालें जावन आसा वी आर ऑफ द वर्ल्ड हां आतां सांग पावलो कालें म्हणटा म्हणून सांगलें हें पळय सांगल्या परत तितल्यात रावयना तो मागीर थोडें समाधानाचे संतोशाचे थोडे संगती सांगता मुखार पळय वाच. पूण आत्म्याचे फळ हे हां मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण भोळेपण स्वधमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. बरें संगती सांगता सांग पावल कालें म्हणून सांगल्यार समाधान उलयता आसतना कालें जायना राग येना उलयता आसतना समाधान आसा सोंसणीकाय आसा ताज्या उपरांत कालें आसा म्हूण सांगल्यार संतोश आसा मनशा लागीं उलयता आसतना ताज्या मागीर ताज्या लागीं काय आसा दयाळाय आसा क्रूरपण ना ताज्या लागीं आनी त्या मागीर विश्वासीपणा त्या मनशाक आमी कालें कर येता फातये येता एक पोटी एक उतर दिल्यार तो विश्वासपण सांबाळटा ताज्या मागीर बळेपणा आनी ताज्या मागीर स्वादमान इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ
शी इज एबल टू कंट्रोल हर सेल्फ आनी ताका देखून असले गूण आसा जाल्यार चेकलिस्ट रायट कितले मार्क 100 मार्क असले पुरो आसा जाल्यार काले 100 मार्क्स कित्याक म्हळ्यार वी आर काले लेड बाय द होली स्पिरीट आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरल्या म्हूण अर्थ आनी ताय मागीर पयलेंच्या आनी तांतू आसल्यार कोण आमकां चलयता संवसाराची मनशां आमकां देवसार चलयता म्हूण अर्थ आनी ताका देखून आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा आमी पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्ता थंय आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलीं जेजूच्या नांवान जियोवची मनशां आमी खंयच्या कुशीन चड जडायची म्हणून एक तर संवसाराच्या कुशीन चड जडायची या आत्म्याच्या कुशीन चड जडायची म्हणून देखून ह्या पत्रांत गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आतां हांगासर कितें वाचलें पळय घरा बसून सवकास कालंकार म्हळ्यार टिक मार्क करा ते लिस्ट कर ते जाल्यार कळटा खंयच्या कुशीन आमी चड जडायची म्हणून खंयच्या कुशीन आमी चड हलवायची म्हणून ते जाल्यार कळटा आमी कालंक म्हणटा जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा गी तो काम करता गी ह्या आनी एकलो कोलो आत्मा पळय तो आमच्या थंय आसा गी म्हणून देखून ते सवकासेन मागीर पळोवचें जायत मुंदर न्हू ह्या टॉपिकांत 2 वांटे दिल्ले कालंक म्हणटा जाल्यार ही ब्रीथ्स अँड आय एम हिल्ड त्या देखून आमी हांगासर कालें पळोवचें म्हणून सांगल्यार हिल्ड फ्रॉम वॉट ताणें म्हजेर श्वास सोडलो आनी हांव गूण जालो खंयच्या तावन गी म्हणून तें बारीक गरजेचें आमकां सगळ्यांक पीड येता गूण जावंक आसा काल येतावन डायबिटीस येतावन गूण जावंक आसा ब्लड प्रेशर येतावन गूण जावंक आसा गांठी दूख येतावन गूण जावंक आसा पोटांत उलोवप आसा आनी ताज्या मागीर तकली गुवळ आसा आनी ताज्या मागीर काल्यां आसा गांठी दूख आसा मस्त नमण्याचे पिडा आसात न्ही गे तांतू जावन गूण जावंक आसा कोणीक आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांतू जावन गूण जावंक आसा पूण ताज्या की एक व्हडली पिडा आसा कली ती हा कली ते खंय घालता म्हणटा जाल्यार मार्क कसो वांजेल 2रो अध्याय वाचचे म्हूण हांव जास्त सांगता तुमच्या लागीं एकल्या आरी घराक जेजू लागीं हाडलो मनशांनी आनी थंयसर घरा लागीं येता आसतना तांणी कालें पळयलें म्हूण सांगल्यार मस्तू लोक बरो नासलो आनी त्या देखून तांकां भितर वचोंक जावना देखून तांणी कालें केलें म्हळ्यार वयर व्हरून उखलून ताका तांणी फाकें सोडयलें कोणाच्या फाकें सोडयलें तांणी तांच्यांनी आनी ताज्या मागीर कालें गेलो म्हण ताका ल्हव भितर व्हेलो आनी ताज्या मागीर थंय भितर दवरना फुडें जेजून ताका पळोवन कालें म्हळें तुका कालें तुजी पिडा गूण जाली उठ आनी चल म्हळें तुजी पातकां बोक्स जेजून कालें म्हळें म्हण सांगल्यार पुता तुजी पातकां तुका बोगसली म्हळें ताका हाडलो काला तितले पयस जावन गूण जावंक न्ही आरीच्या पिडेतावन गूण जावंक पूण जेजून ताका कालें केलें तुजी पातकां तुका बोगसली म्हळें त्या मनशाक राग आयलो कोण ना इतले कश्टांनी आमी पयस जावन हाडला ताका आनी तितल्या पावनांतल्या खातीर आमी वयर फाक्यावर सोडून ताका सकयल देवला आनी आतां इतलेंच गे आमकां म्हळें गी म्हणून आनी थंय आसले मुखार आसले पण तांकां राग आयलो काल्याक वो पातकां बोगशिता म्हणटा वो कोण गी म्हणून एका वाटेन थोड्या मनशांक निराशी जाली कोण ना आनी एका वाटेन आनी एकल्या मनशांक राग आयलो आनी जेजू कालें म्हणलो मनशा पुताक पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण न्हू दाखोवच्या खातीर कालें म्हणलो आर मारल्या मनशाक उठ आनी चल म्हणलो कालें जालें त्या मनशाक एक मार 2 कुडके तेनी हांगा कालें म्हण जाल्यार एक फार सोडलो पूण 2 कालें मेळ्ळे ताका शिकारी मेळ्ळे एक फार सोडलो आनी 2 एक फार सोडलो 2 शिकारी मेळ्ळे कालें म्हण जाल्यार ताजी आरीची पिडाय गूण जाली पातकाय बोगसली ताजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पूण जेजून पयलें गूण केल्लें खंयचें पातक पयलें ताका पातकातावन गूण केलो कित्याक म्हण जाल्यार हे संवसारी पिडा आसात पळय ते मनशाक खंडीत जावन खाना करता दूख दितात आनी त्या मागीर ताका खंत उपजयता तें पुरो करेक्ट पूण हे पिडा धाकटेर गूण करूं शकता पूण पातक मात्र धाकटेर गूण करूं शकना खाली कोण करूं शकता देव मात्र आनी देवाचो पूत मात्र आनी त्या देखून जेजून कालें दाखोवन दिलें म्हण सांगल्यार तो ह्या संवसारांत काल्याक आयलो म्हळ्यार प्रथम जावन तो मनशांची पातकां बोगसूंच्या खातीर आयलो म्हण दाखोवन दिलें आनी त्या देखून पयस तावन हाडनेवन वयल्यान ताका देव वयल्या वेळार जेजून म्हळें तुजी पातकां बोगसली म्हणून कित्याक म्हळ्यार पातक ह्या संवसारी पिडे तावन कुडीच्या पिडे तावन चड मारेकार देखून जेजून ती पिडा गूण केली आज आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा हें सगळें पळयलें न्ही गी हें सगळें हें केदां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार हें पळयल्यार आमकां कालें अर्थ जाता म्हळ्यार
जर तर असले असल्यार व्यभिचार अनिष्कळपण पजडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद आनी तामेर पेल्यासो पोटजळ कोणा ते पळोवंक मेळटा पातकी मनशातय ह्या नंतर असले आमकां पळोवंक मेळटा तो मनीस काले म्हूण अर्थ पातकी मनीस म्हूण अर्थ भाग्यवन न्ही तो ताजे ते पवित्र आत्मा आसा म्हूण न्ही आनी त्या देखून ही ब्रीथ अँड आय एम हिल्ड फ्रॉम वॉट फ्रॉम दीज थिंग्स आमी पयले गूण जायचे खंयच्या तावन म्हूण सांगल्यार असले तावन आनी त्या देखून ह्या रेतेरेच्या वेळार गूण जावच्या खातीर मागणे करच्या पयले काले म्हणटात वचून कुमसार जावन ये म्हणून कित्याक म्हळ्यार वी शूड बी हिल्ड फ्रॉम द रूट आमी काले जावन जायचे पाळान तावन गूण जायचे आमी वयल्या बार न्ही आमच्या काले म्हणून सांगल्यार सिमटम्स गूण जावचे न्ही बगार काले मूळ आसा पळय तें गूण जायचे हे सगळे गूण जायचे करेक्ट पूण जेजू आमकां काले दाखोवन दिता म्हणून सांगल्यार वी शूड बी हिल्ड फ्रॉम द रूट्स आमी काले जायचे म्हणून सांगल्यार पाळान तावन गूण जायचे तें पाळ कालें जावन आसा तें जावन आसा पातक तातूंतल्यान आमी गूण जावंक जायचे ही ब्रीथ ऑन अस अँड वी शूड बी हिल्ड ऑफ अ सिन्स वी शूड बी हिल्ड फ्रॉम अ सिन्स तें मुख्य ताज्या मागीर उरलीं पातकां आनी तामेर उरले पिडा आनी सगळी खंडी जावन सर्वेस फॉर देव जेजू आमची पिडा गूण करता खंडी जावन गूण करता पूण आमी आशे जे खंयच्या म्हूण सांगला पातकां जावन आमी सुडका जोडच्या खातीर आनी तातूंत सुडका जोडल्यार पळया दुस्मानकायी झगडी मोसोर राग स्वार्थ मनाभेद आनी पेल्याचो पोटजाळ खंडी जावन दीज वोंट थिंग्स वोंट बी देर खंयच्या मनशातय स्वार्थ नागी आनी ताज्या मागीर तो मनीस उदार मन असो विशाल मनोभाव असो गी तस जाल्यार मनशातय न्हिदयानातले हे सगळे पिडा आसना ताज्या लागीं तो समाधानान बरें कर संतोशान न्हिदता हें बरो आसलो मनीस आहा पळय तो केदाळे समाधानान न्हिदोवंक शकना ताका ह्या सांगता दुसरे मस्तूय पिडा येतात ब्लड प्रेशर आनी ताज्या उपरांत शुगर सगळें येता ताज्या उपरांत हें आसल्यार आनी ताजे देखून पयलें काले जायचे म्हूण सांगल्यार वी शूड बी हिल्ड फ्रॉम अ सिनफुलनेस आमी काले जायचे म्हूण सांगल्यार पातकां तावन गूण जायचे ही हॅज ब्रीद ऑन अस ताणें आमच्या थंय काले केला म्हळ्यार श्वास जोडला पवित्र आत्म्याचो पवित्र स्नानान आनी ताका देखून आमी सगळ्यांनी काले जायचे म्हूण सांगल्यार ह्या दुरात्मा तावन म्हूण सांगल्यार इवल स्पिरिट्स ऑल दॅट इज इवल विदीन अस तातूंत तावन आमी काले करचे सुडका जोडूंक आशेचे आमी आनी त्या दळा जायते हे कुडीचे पिडाय आमचे तावन गूण जातात आनी तातूंत तावन आमी सुडका जोडूंक शकता आनी एक आसा आज आमकां दिल्लो थीम काल्यांक म्हूण सांगल्यार विशय काल्यांक म्हूण सांगल्यार बॉर्न अगेन अमेरिकांत एकलो नांवार्दीक प्रसंगदार आसा तो पयलें कालें म्हूण सांगल्यार बॅप्टिस्ट चर्च तातूंत तो पास्टर जावन आसलो आतां तो कालें जालें म्हूण सांगल्यार तो कातोलीक पवित्र सभेक आयला तो आनी एकदम नांवार्दीक बरो हुशार बरे प्रसंग दिता ताजें नांव स्टीव रे म्हणून थोड्या तेंपा आदीं ह्या 2-3 वर्सां आदीं पोट्टा आयिल्लो थंयसर तो बरें शिकोवन दिता कातोलीक पवित्र सभेची आनी तो अशें ताका एकट्या पयलें एका घरा जेवणाक आनी तो जेवणाक गेल्लो थंयसर गेल्ले कडेन तो जेवणाक गेल्ले कडेन त्या घरच्यांनी कालें केलां म्हणून सांगल्यार ताका सांगूं ना सामान्य जावन कालें करता म्हळ्यार जेवणाक आपयता आसतना आनी एकल्याक आपोवंक आसा जाल्यार तांकां सांगतात पयलीं हाडे असल्याक आमी आपयता वडणी गी म्हणून दॅट इज देर सिस्टम पूण हाका जेवणाक आपयल्यार सांगून आनी कोणाक आपयता म्हणून वचून बसून पळयता आसतना कालें म्हळ्यार एक जोडे आयला कोण गे म्हूण सांगल्यार कातोलीक पवित्र सभेत हांव पेंटाकॉस्टलाक गेले तांणी काल्याक आपयल्या म्हणून सांगल्यार तामाशा पळोवंक वो मेथडिस्टा जावन खंयच्या जावन बॅप्टिस्टा जावन कातोलीक जावन आयिल्लो आनी ती कोण जावन आसात कातोलिका जावन बायल्या आनी एका ग्रुपाक गेल्लीं बसोन आमची चर्चा कशी चलता पळया म्हणून जेवणाक आपयलां फुकटाक न्ही जेवणाक आपयलां तांचे मुखार इल्लेशें पळया म्हणून कशें हे तर्क करतात गी म्हणून आनी जेवणाच्या वेळार त्या मनशान ताका विचारलें स्टीव यू आर अ क्रिश्चन आर यू बॉर्न अगेन म्हणून विचारलें ताका आनी ताका म्हणलो येस आय एम बॉर्न अगेन वॉट डू यू मीन म्हणलो ताका ताणें घालें म्हळें तूं सांग पयलें विचारलें ताणें आनी तो वगत रावलो बायबल हाडून आयलो पूण ताज्या की बायबल हाका चड बरो कोत्ता कित्याक म्हळ्यार वो जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो थंय आनी वो आतां सवाल विचारता पळय तो परत गेल्लो मात कातोलीक सोड न्हू थंय गेल्लो ताणें ताका सांगलें कालें म्हूण सांगल्यार ताणें जाप दिवन देखून तो म्हणलो आय वील टेल आय एम बॉर्न अगेन अकॉर्डिंग टू जिजस क्रायस्ट अकॉर्डिंग टू द बायबल म्हणलो कालें अर्थ घे म्हणून ताजो अर्थ कालें घे म्हणून ताणें कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार त्या मनशान बॉर्न अगेन म्हळ्यार कालें म्हूण सांगल्यार यू शूड एक्सेप्ट जिजस एज युअर पर्सनल सेवियर आनी ताजे देखून कालें करचें मागीर ताका व्हरून व्हडल्या टांगेत बुडोवचो दोगलो घाल तांचो बाबतींत तो न्ही गे
व्हडले टांगी दवरून ताका बुडोवन काडचो बॉर्न अगेन दोग लोकांना ताका स्टीव रे तो ल्हान व्हड जाल्लो आनी मस्तू काले म्हणटा जाल्यार तो पाळागिदा व्यक्ती म्हणटात पळय त्या तूं न्यू लायफान तांणी पुरो ताका गोत्ता आसलें बरें तो कातोलीक जावन ताणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार आय एम बॉर्न अगेन अकॉर्डिंग टू जिजस क्रायस्ट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आय एम बॉर्न अगेन अकॉर्डिंग टू बायबल म्हणलो आनी ताणें ताका दाखयलें कशें म्हणून जुआंव 3:3 म्हूण सांगल्यार जुआंव सवांजेल 3रो अध्याय ओळ 3 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कोणाक पळया वास सतच हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांगचें ना परत्यान जल्मल्या करीस कोणाकच देवाचें राज पळोवंक जावचें ना कोण आयिल्लो जेजू लागीं रातच्या वेळार निकोदेम देखून निकोदेमाक ताणें म्हळें काले म्हळ्यार तो आयिल्लो काले म्हळ्यार जेजूक एप्रिशिएट करूं तूं जाल्यार शिकोणदार जावं तुका पळयत आसतना कळटा देवाचो पवित्र जण तूं म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुवें खर्ची खामा पळयत आसतना तुज्या लागीं काले देवाची सकत नात्या तूं करूं शकना बरें कर सांगलें ताणें निकोदेमान जेजून ताका काले जाप दिली म्हणून सांगल्यार मनशान परत्यान जल्मल्या करीत सर्गेंचें राज पळोवंक जायना म्हणून मुखार वास गी आयदने वाक्य 5 ओळ वास पळय जेजून जाप दिली हा. सतच हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक सकसो ना उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतलेल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राजान देवाचें राज प्रवेश जावंक सकसो प्रवेश जावंक शकना त्या देखून बॉर्न अगेन म्हूण सांगल्यार नीज अर्थ काले म्हूण सांगल्यार हांगा आसा बॉर्न अगेन म्हूण सांगल्यार नीज अर्थ हांगा आसा काले म्हूण सांगल्यार उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान आत्म्यान जल्मोवचें आनी त्या देखून आमी सगळीं क्रिस्तांवां कातोलिकां आमी आमच्या पवित्र स्नानांत कालें जाल्लीं जावन आसा पवित्र स्नानांत आमी कालें जाल्यां परत्यान जल्मल्या एक आमच्या आवयच्या गर्भांतावन मनीस जावन आमी जावन आयिल्ल्या ह्या संवसाराक दुसरे फावटी बॉर्न अगेन बी ऑल ऑफ अस देखून आमकां कोणें इसारचें म्हणना आनी आमी कोणें खालू बली जायचें म्हणना इसारता आसतना वी आर ऑलरेडी बॉर्न अगेन कित्याक म्हणटा जाल्यार आमकां पवित्र स्नानांत जेजूच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत आमकां कालें केलां पवित्र उदकांत आनी पवित्र आत्म्यांत आमकां स्नान दिलां वी ऑल ऑफ अस आर बॉर्न अगेन देखून आमकां कोणें विचारल्यार आमी कांगाल कालू बली जायचें म्हणना आमकां सगळ्यांकी कालें दिलां पवित्र स्नान दिलां काल्याच्या उदकांत आनी पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान दिलां आमकां पवित्र पुस्तक मस्तू कडेन पळोवंक मेळटा उदकांत आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवान रचलेलें नव्यान रचलेलें पळोवंक मेळटा नवी रचना पळोवंक मेळटा उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता 1 अध्यायी आनी ओळ 1 आनी 2 कालें पळोवंक मेळटा पळय उत्पत्ती पुस्तक पवित्र पुस्तकाच्या बायबलाच्या सुरवेर उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 आनी 2 संवसाराचे रचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अनकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें कालें तें दैवीक वारें पवित्र आत्मो आनी ताजे करून पळया सुरवेरत वो संवसार रचच्या वेळारत देवान खंय तावन रचलें पळय उदकांत आनी पवित्र आत्मो आनी ताचे सांगता कोण आसलो कोण खंयचे कडेन पळोवंक मेळटा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द दव्या सोय आसलो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताजे विणे येवंक ना त्या देखून देवान कोणा मुखांतर रचलें जेजू मुखांतर कित्याक म्हळ्यार शब्द आसलो न्ही ताच्या मुखांतर रचलें आनी थंयसर कोण आसलो पवित्र आत्मय आसलो उदक आसलें आनी पवित्र आत्मय आसलो आनी त्या देखून आमी पळयता पवित्र पुस्तक मस्तू कडेन देवान कशें ताजे रचनेचें काम करता आसतना थंयसर उदक आनी पवित्र आत्मा आसलो गी म्हणून सुरवेर वो संवसार रचता आसतना थंयसर काय नासलें म्हळ्यार उदक आसलें आनी त्या भायर पवित्र आत्मा आसलो आमी थंयसर त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 7वो 8वो आनी 9वो अध्याय पळयता आसतना थंयसर आमकां परत्यान पटी पळोवंक मेळटा कालें म्हणून सांगल्यार कोण पळोवंक मेळटा आमकां उदक आनी पवित्र आत्मा पळोवंक मेळटा पवित्र आत्मा खंयच्या रुपार आयलो जेजून स्नान घेता आसतना पारव्याच्या रुपार आयलो आनी त्या देखून आमी पळयता कालें म्हणून जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाच्या 7व्या 8व्या 9व्या अध्यायांत आमी पळयता नोये आनी ताचे कुटुंब कालें जाता म्हणून जाल्यार बाचाव जाता बुडतुका लायल्या वेळार उदकांत न्हू कितें तारू आसलें थंयसर आनी तें कालें जालां म्हणून सांगल्यार ताका तें तारू ताजी बागलां काडूंक भायर येवंक कोणें संकेत दिलो कोण आयिल्ल्या वेळार ताका कळ्ळें भायर पावस रावला आनी वच येता म्हणून पारवो आयलो आनी त्या देखून थंयसर आमी पळयता
पारवो जो जेजून पवित्र स्नान घेता आसतना पारवो थंय दिश्टी पडलेलो त्याच प्रमाणे हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा ताजो अर्थ आणखी चड रितीन आमकां कळचे जाल्यार पेद्रून बरयल्लें पत्र पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 21 आनी 22 1 Peter 3:21-22 तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप हां हें पवित्र स्नान आंगाचो चिखल धुवन काडिना बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता वो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा देवदूत अधिकारी आनी शक्ती ताका खाल जावन आसात त्या देखून आमी पळयता सांत पेद्रू पळय तो सांत पेद्रू आमी काले म्हणटा म्हळ्यार सडाव जावन तो मास लिपाचो मोगोर ताका काले शिकप नातिल्लें आमी पळयता काले म्हणटा जाल्यार धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 13 आमी पळयता पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले मनीस म्हणून ह्या शिकप नासलेल्या मनशाक हें पत्र बरयता आसतना ही जाणवाय कितून आयली पवित्र आत्म्यान पळय पवित्र आत्मा येता आसतना मनीस कसो बदलता की पळय मोगोर ते मास लिपाकचे आनी ताजे मागीर शिकप नासलेले मनीस कशें परिवर्तन जालें पळय पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आनी ताज्या मागीर पेद्रूचेर कितले आयले म्हणून सांगल्यार तो खंय उल्लेख करता म्हळ्यार पोरणो सल्लो उत्पत्ती ग्रंथांत बुर्तुगोल आयिल्लो आनी तांतूं आसलें तारू आसा पळय तो म्हणटा पवित्र स्नान नव्या सोल्ल्यांतलें पवित्र स्नान केलें म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्याचें तारू केलें म्हळ्यार नव्या सोल्ल्यांतलो पवित्र स्नान ताजे मुखांतर आमी काले जावचे सोडवण जोडची म्हणून मुखार आमी आनी एक उल्लेख पळयता निर्गमान पुस्तक 14 अध्याय वळ 19 आनी 20 निर्गमन एक्झोडस 19 and 20 इस्रायलाचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून ताणें जागो बदलिलो त्या खंय तो न्हू इजिप्तांत सोडून तांकां सोडून हाडल्या उपरांत तांच्या मदें कोण येतालो दूत येतालो एकलो देवदूत आनी ताजे मागीर कालें केलें म्हूण जाल्यार एका जाग्याक येता आसतना तांबड्या दर्या लागीं पाटे पळयता आसतना तांकां पळोवंक कालें मेळ्ळें फारावेराचें सैन मेळ्ळें आनी तातूंत ते भियेले मुखार पळयता आसतना कालें आसा मुखार पळयतना दर्या वता देवा कली गत आमकां जाय आसलें काम थंय दोन भायर येवचें आनी त्या दाळा कालें जालें पळय त्या दाळा कालें जालें म्हळ्यार मुखल्यान सो देवदूत ताणें जागो बदलिलो खंय आयलो तो तांच्या फाटल्यान आयलो आनी मागीर तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो पळया कशें देवाची महिमा मनशांक बचाव करता गे म्हणून आमी देवाक कितले वाकाणल्यार फावना कितली ताजी होगळी घुसारल्यार फावना कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाक बोब मारतना मनशान ताचें अचकत काय देव कशें तो आमच्या थंय ताजी महिमा प्रगट करता आनी अद्भुतां करता म्हणून तो देवदूत मुखल्यान येतालो पयलें आनी त्या मागीर उज्याचो कांबो मुखल्यान येतालो तांकां वाट व्हरून रातच्या वेळार तांकां कारें करतालो म्हूण सांगल्यार उजवाड दाखयतालो आनी दिसाच्या वेळार तांकां सावळी दितालो आनी तांणी फाटल्यान सैन पळयलें मुखल्यान दर्यो पळयना म्हणटा कशें तांणी तांचो जागो बदलिलो पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताज्या मागीर आमकां कोत्ता सकाळीं म्हूण सांगल्यार मोइजेन बेतकाठी उबारली आनी ताज्या मागीर ते उदकांतल्यान पाशार जावन आयले देखून ते उदकांतल्यान पाशार जावन येता आसतना कालें जालें म्हूण सांगल्यार तांचे सांगात कोण आसलो देवदूत आनी कोण आसलो न्ही तो कोण येवन रावलो फाटल्यान कुपाचो कांबो म्हूण सांगल्यार कोण तो पवित्र आत्मा थंयसर आसलो आमी पळयता कशें सुरवेर थंयसर देवाचो आत्मो झोंपय मारतलो आनी त्याच प्रमाणे कशें नोयेच्या काळार पारव्याच्या रुपार आयलो आनी इस्रायल प्रजेक परत्यान एक फावटी गुलामपणांतल्यान सुटका जावन स्वातंत्र्य राष्ट्र करता आसतना परत्यान एक फावटी थंयसर पवित्र आत्मो तांकां सांबाळटा राखता म्हणून आमी पळयता उज्याचो कांबो जावन आसलो रातच्या वेळार तांकां दिवो जावन आनी दिसाच्या वेळार मोड जावन आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा देखून वेगवेगळ्या गणितांनी कशें हो पवित्र आत्मो थंयसर आसता आनी तांकां सोलोवन व्हरता म्हणून आमी पळयता जेजू मनशा कोणाची सोडवण करच्या खातीर ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें आनी तो पवित्र स्नान घेता आसतना कालें जालें गे म्हूण सांगून लूक 3:21 आनी 22 लूक 3:21-22 लोक सगळो स्नान घेतलो जेजूय स्नान घेवन मागणार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी
एक पारव्या बरी ताजेर देंवलो तेदवा आकाशतावन आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. जेजून ताचे मिसांव आरंभ करता आसतना कालें केलें म्हळ्यार स्नान घेतलें आनी तें स्नान घेवच्या संदर्भाचेर कालें जालें म्हळ्यार पवित्र आत्मा थंयसर देंवोन आयलो आनी तातूंत आमी पळयता हंत हंतांनी पवित्र पुस्तकांत आमी कालें पळयता म्हळ्यार देवान सृश्टी रचची आनी त्या मागीर कितें तो रचता की त्या वेळार हरया फावटी थंयसर उदक आनी त्या मागीर पवित्र आत्मा असो आमकां पळोवंक मेळटा. जावं पुरो संवसाराच्या सुरवेर ताणें संवसार रचता आसतना आनी नोयेचें कुटुंब बाचाव करता आसतना इस्रायल परजे गुलामपणांतावन बाचाव करता आसतना आनी त्याच प्रमाणे आमकां सोडवण दिवच्या खातीर संवसारांत आयिल्लो जेजूय पवित्र स्नान घेता आसतना उदकान आनी ताच्या मागीर पवित्र आत्म्यान थंयसर ते दोनी गुर्त आमकां पळोवंक मेळटा. ताका देखून आर यू बॉर्न अगेन? आर यू बॉर्न अगेन? उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान मेळ्ळा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळा आनी ताका देखून कोणी तुमकां सवाल करीत जाल्यार आर यू बॉर्न अगेन म्हणटा आसतना हें कालें म्हणून गाडीबिडी जायनाका जायते हां कांगाल जायनाकात विचालीत जायनाकात. तांकां सांगा वी आर बॉर्न अगेन लॉंग बॅक. कशें त्या स्त्रियेन म्हणलें की वी आर कॅथलिक्स आनी वी नेवर लॉस्ट ही म्हणून त्याच प्रमाणे सांगाजे कालें म्हणून सांगल्यार तुमी परत्यान जल्मलात की वय परत्यान जल्मला मस्त वर्सां पयलें तूं येवच्या पयलें हां हय तूं आतां मात रायलाय थोड्या वर्सां उपरांत देखून आमी बॉर्न अगेन सुरवेर जावन पूण गरज कालें कोताय गरज कालें म्हण जाल्यार आमी बॉर्न अगेन म्हूण दाखयच. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी बॉर्न अगेन म्हूण सांगून कालें उदकांत बुडयल्या कोंबे बरी अशें कर बसल्यार आपलें जायना. नो बडी वील कम टू अस. कालें करचें पाकाटे सोडयचें पापडचें उदक आसलें आनी ताच्या मागीर कालें ताच्या म्हळ्यार चुरूक जायचें आनी दाखयचें कालें म्हळ्यार वी आर बॉर्न अगेन म्हूण दाखयचें. दॅट इज इम्पॉर्टंट. बॉर्न अगेन म्हूण सांगून आमचे इतले बसल्यार पावना. ते बॉर्न अगेन मनीस आहात पळय तांचे थंय एक संगत आसा ती आमी सगळ्यांनी कालें करचें म्हूण सांगल्यार वी हॅव टू पिक इट अप. आमी सगळ्यांनी कालें करचें म्हूण सांगल्यार आमी ती आमची करून घेवचें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून ते मनीस आहात पळय आमच्या लागीं येवचे ते आमकां अर्द उकडलेले पातोळी ते पुरते ना. पीठ सोमा तें उकडोवना तांचें कित्याक म्हळ्यार तांची शिकोवण आसा पळय ती पुरती न्ही. वी हॅव बेटर इन्फॉर्मेशन दॅन देम. आमच्या लागीं काय आसा म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आसा आनी देन वी हॅव चर्च ट्रेडिशन. तांच्या लागीं जाल्यार हू फावंडेड युअर चर्च पोर खंयी 1 शतमान आदी 2 शतमान आदी बट वी हॅव गॉट अ ट्रेडिशन ऑफ 2000 years. हां तें गरज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमची समजणी आसा पळय इट इज व्हेरी रिच मस्त ग्रेस. ते कोण येता पळय तांचे वरनी चड पूण गरज कालें कोताय तांच्या लागीं आसची ती उर्बा पळय ती मात्र आमच्या लागीं ना. बेजाऱ्याची गजल ती. 2008 दिवसांत फातर उडयल्ल्या वेळार हांव आनी एकलो मनीस धर्मास्थळ तेणेचो ताजें गांव म्हळ्यार कायार तडका तेणेचो तो मनीस हांव आनी तो दोगी दिल्ली वयतल्या थंयसर एका इंटरव्यूवाक आनी ताजो हात कालें जालो म्हळ्यार ताका बँडेज गेला. हांवें विचारलें कालें जालां. ताणें येवन तालवारीन म्हजो हात कातरलो म्हणून. तो कालें करतालो म्हळ्यार मागणें करतालो कोणाक काण घेवन तेणें पुरो सडाव जावन तेत म्हळ्यार क्रिस्तांव न्ही तांकां सगळ्यांक काडून मागणें करतालो. देखून ताणें येवन कालें गेलें म्हळ्यार पोर पळय तशें इश्यू जालो पळय तशें येवन ताज्या हाताक तालवारीन मारलो आनी हाड खट्ट जाला. तें काण घेवन तो आयलो खंय एका हातान ताजी सुटकेस आनी व्हरून ताका हेल्प केलें हांवें आनी ताका विचारलें आनी कितें आनी कालें करताय मुखार ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾದರ್ ಮಾಡಲು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಬರುವುದು म्हणून हां त्या रानाच्या मध्ये इंटिरियर प्लेस आनी वो मनीस आहा पळय आमचे बरी काही 9 वर्सां वचून थियोलॉजी फिलॉसॉफी शिकोवना 1 वर्स मात इल्लेशें काली शिकोवन आयला तो पूण ताजी उर्ब पळय त्या मनशाची. हां इतले मार घाल्यात आनी ताज्या म्हळ्यार हाताक ताज्या तालवारीन कातरला मागीर म्हणटा ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾದರ್ म्हणून. हां धैर्य तें क्रिस्ता खातीर जीव दिवचें म्हळ्यार आपलें दॅट वी हॅव टू लर्न फ्रॉम देम. त्या देखून पूण आमच्या लागीं आसलें तें कालें शिकोवन पवित्र सभेचें तांचे कडेन ना पूण उर्ब भयंकर आसा मात्र मस्त आसा. त्या देखून आमी कालें करचें म्हण जाल्यार आमकां सगळ्यांक तो पवित्र आत्मा मेळ्ळा. दुराद्रश्ट कालेंक म्हण जाल्यार आमी ताका कालें केलां म्हण जाल्यार बरो करून हें बॅग सोमा शिंवोन दवरला ताका भितर भायर येनाका म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक न्ही. देखून तो बिरमो तो कालें करता म्हळ्यार ताका हें जायना भायर येवंक जायना तापुट्या भितर सोड म्हाका म्हणून आमी कालें केलां म्हळ्यार घट्ट बांदून दवरला भायर येनातले बरें ताका भायर सोडिचें. त्या दाळा मात्र आमच्या लागीं मनीस येतात कशें तांच्या लागीं येतात कशें म्हळ्यार ते पळय कशें वचून प्रीच करतात आनी तांच्या लागीं मनीस कशें येतात पळया. चिनांत
ते पळय चीनांत आमी एक 2009 तायवाना गेल्ले कडेन गोंय सोयकलो पाद्रा पेलो तो वॅटिकनांत आयलो आमकां इल्लेशे जाणवाय दिवच्या खातीर समजोणी दिवच्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायजस कित्याक म्हळ्यार चायनाच्या अंडर आसा तायवान ताका देखून उक्त्यान रेतेर म्हूण सांगूं जायना आमच्या रेतेर कालें नांव दिलें म्हळ्यार स्पिरिच्युअल एक्सरसायजस कोणाक कळो नजो म्हणून कित्याक म्हळ्यार पासपोर्टाच्या स्टॅम्पांनी पळय घालूंक काय न्ही देखून बॅन करतात म्हूण सांगून तांणी कालें नांव दिलें स्पिरिच्युअल एक्सरसायजस म्हणून आनी थंय गेल्ले कडेन तो पाद्राबू आमकां सांगूंक लागलो कालें म्हूण सांगल्यार थोड्या वर्सां आदीं चीनांत 1 million Catholics were there. And there were 1 million new life people, evangelical groups. तेका जाल्यार म्हणलें 2009 आतां 2019 10 वर्सां जालीं ते जालो तो म्हणलो बट टुडे म्हळ्यार ताणें थोड्या वर्सांच्या आदली गजाल सांगली ताणें टुडे तो म्हणटा देर आर 10 million Catholics. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितले आसले? 1 million आसले म्हळ्यार 1 million म्हळ्यार कितले? 10 ಲಕ್ಷ आमी 1,00,000 कोटी म्हणचे तांणी काले म्हणचे म्हणून सांगल्यार 1000 जाल्या उपरांत मागीर मिलिया म्हणचे तांकां 1,00,000 आनी ताच्या मागीर कोटी परत समजना तांकां देखून मिलिया 1 मिलिया म्हळ्यार 10 ಲಕ್ಷ तितले क्रिस्तांव आसले. आतां कितले जाले? 10 मिलिया जाले. 10 मिलिया म्हणून सांगल्यार कितले जाले? 1 करोड. पळया 10 लाख आसले कडेन 1 करोड क्रिस्तांव जाले खंय? चायना भितर, चायनाचे भितर. मागीर तो काले म्हणलो म्हणून सांगल्यार टुडे दीज इव्हँजेलिकल ग्रुप्स हॅव बिकम 100 million. थोड्या वर्सां आदीं कितले आसले? 1 मिलिया कातोलीक आसले, 1 मिलिया इव्हँजेलिकल ग्रुप्स. आज कितले जाल्यात? 10 मिलिया जाल्या कातोलीक पूण तांचे 100 मिलिया जाल्यात. कशें? हांवें थोड्या दिसां आदीं एक व्हिडिओ पळयलो ते कशें की म्हणून भोव हें कालें म्हळ्यार इंट्रस्टींग. एकलो अमेरिका स्वतांच्या लागीं काल्याक आयलो म्हळ्यार सुवार्ता प्रकट करूंक आयलो. सुवार्ता प्रकट करूंक आयलो ते मनीस कितले कोत्ता की 22 वरां पैण करून आयल्यात आनी तांकां खंयच्या कडेन सुवार्ता प्रकट करूंक आपल्याक थंय एसी ना. एका रुमांत वचून तांकां बसयलां. कशें व्हेल्लें म्हळ्यार हॉटेलाच्या रुमाक दोगांक दवरचें वट्टूक न्ही सकाळांकी कित्याक म्हळ्यार ते परत सेक्युरिटी ते परत पळयतात. देखून लिफ्ट वयर येतना एक पटी दोगांनी येचें येरा वट्टूक ते वचून पावले उपरांत मागीर दोगांनी वयचें आनी अशें वचून सक्कळी पावले त्या रुमांत. आनी ताच्या मागीर थंयसर ताणें तांकां ट्रेनिंग दितना विचारलें एका दोळा हांव हांगा तुमकां ट्रेनिंग दिता म्हण कळ्ळें कालें जाता गी म्हणून. ताका त्या मनशांनी कालें जाप दिलें म्हळ्यार 22 जाणां आसले ते बसून. ताका ते म्हणले कालें म्हूण सांगल्यार तूं हांगा येवन आमकां तरबेती दिता म्हूण कळ्ळ्यार तुका कालें करता म्हळ्यार तक्षणा फाटी धाडटात अमेरिकाक. आमकां मात्र 3 वर्सां जैल करून भितर घालतात म्हणून. ताणें विचारलें तुमचे पैकी कितले मनीस जैलाक गेल्या ते दोळ? 22 जाण आसले. 18 जाणांनी हात वयर गेले. म्हळ्यार ते पयले पटीन येवचे येवन शिरकोन पडल्यात जैलाक गेल्यात पूण परत्यान कालें गेल्यात आयल्यात ते. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी ताच्या मागीर ताणें तांच्या लागीं विचारलें तुमी कशें हें वाडटात कशें गी म्हणून कशें तुमी वाडोवन येतात? ताका ते कालें म्हणलें म्हणून सांगल्यार आमच्या गांवांत ते रूल आसा. रूल केली म्हळ्यार 25 ग्रुपाच्या मनशांच्या वरवीं 60 जाणांनी कालें जावन वचो ग्रुपांत 60 आसून वचो. ते दळा कालें जाता म्हूण सांगल्यार तांचेर बॅन जाता. देखून ह्या मनशांनी कालें करचें म्हूण सांगल्यार ते 25 जाण जाल्ले तक्षणा वांटे करचे 2 ग्रुप कालें करचें एकांत 13 आनी एकांत 12 आनी एकांत 12-13 जाल्ले तक्षणा परत्यान ह्या 12 जाणांनी सुरू करचें कालें म्हळ्यार 25 करूंक आनी 13 मनशांनी परत्यान कालें सुरू करचें म्हळ्यार तांणी उर्ब काडूची आनी त्या मागीर परत्यान कालें करचें 25 जाण करूंक तांणी पेसाडचें पेसाडचें. आनी ताका कालें जाता म्हूण सांगल्यार एक ग्रूप आसलो आतां कितले जाले? 2 ग्रूप जाले. आतां 25 जाले आनी परत्यान वांटे करचे 15 आनी ताच्या मागीर 10 परत्यान सुरू करचें कालें म्हळ्यार 25 करूंक. अशें इतल्या वेगान थंयसर वाडटा कित्याक म्हूण सांगलें ह्या खातीर कितली उर्बा पळया ती 3 वर्सां तांकां जैल बगल्यार मागीर आयल्यात. आनी ताच्या मागीर ताणें थंयचावन तांकां शिकोवन जाल्या उपरांत फाटी येता आसतना तांच्या लागीं म्हळें गे कालें म्हळ्यार आतां तुमची अपेक्षा कालें आमचे तावन कोलो संदेश ही म्हणून. ताका ते बसले मनीस म्हणले की वेन यू गो बॅक टू अमेरिका प्रे दॅट वन डे वी बिकम लायक यू म्हणून. तूं अमेरिका गेल्या वेळार कालें कर माग एक दीस आमी तुमचे बरी जावचे खातीर म्हणून. ताका तो म्हणलो की हांव म्हाका ना म्हणलो की आमी कालें चिंताव ते बरे एफ्लुएंट म्हळ्यार तांच्या लागीं मस्तू हें आसा अनुकूल वंतू त्या देखून तशें जावन जावन तशें न्ही. ताणें म्हणल्यार अर्थ दुसरो आसा. तो म्हणलो
तांकां कित्याक म्हळ्यार हांव तुमच्या खातीर आमचे बरी जायचें म्हणून मागना कित्याक म्हळ्यार आमच्या गांवांत लोकांक लग्जरी आसा रिलिजियस कालें स्पिरिच्युअल लग्जरी ते कालें म्हणून सांगल्यार पळया तुमी कितले आयल्यात पयस जावन 22 वरां पयण करून आयल्यात न्ही आमच्या गांवांत कालेंक म्हणून सांगल्यार एक वराचे वर सर्ती पयण करूंक आसता त्या दिसा मिसाय घेनात लोक तांकां काल जायचे लागसार जायचे इगर्स त्या दाडा मात येतात हां उर्बा पळया आनी ताच्या मागीर हांगासर कालेंक म्हणून सांगल्यार तुमचे मीस आनी ताच्या मागीर तुमचे भक्त कितले आसा सकाळीं बसुल्ले राती मुसोर कित्याक म्हळ्यार तांकां केदाळे येवंक जायना कंटिन्युअस आनी तातूंत आमच्या गांवांत मीस 45 मिनटां 50 मिनटाचे चड जाल्यार आनी एका येतार येनात लोक आतां हांगा तुमी कशे बसल्यात धरणीर बसल्यात न्ही खंय दोन आयल्यात धरणीर बसल्यात आमच्या गांवांत लोक कालेंक म्हणून सांगल्यार AC घालनी इगोरचो जायचे तांकां बंद जायचे AC आसाचे भितर फॅनां हाल्यार पावनात ताच्या मागीर कालें जायचें म्हळ्यार पॅडेड नीलर्स जायचे म्हळ्यार हे नीलर आहात पळय ताका पॅड घालचे धरणीर हें दिमी घालतना दोंपरां दुखोन वचो जेजूची दोंपरां फुटोवन गेल्लीं आमकां कालें जायचें म्हणून सांगल्यार मोव जायचे दिमी घालतना ताका तो कालें म्हणलो म्हणून सांगल्यार आमच्या गांवांत नीलारांक पॅड नात तर लोक आसा पळय तांकां कालें जाता म्हणून सांगल्यार कश्ट जातात बारी तातूंत ते येनात देखून हांव कालें करनाय म्हणून सांगल्यार तुमी आमचे बरी जायचे म्हणून मागना पूण हांव मागता कालें म्हळ्यार आमच्या लोकांनी तुमचे बरी जायचे म्हणून मागता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हळ्यार ती उर्बा तांचे थंय तितली आसा ही उर्बा कालें जाल्यार म्हळ्यार ह्या डिव्हलप्ड नेशन्स म्हळ्यार कालें अभिवृद्धी पावलेले गांव आमी म्हणटा संपत्ती चड जाल्ले बरी कालें जाता म्हळ्यार ही आत्मीक ताण आसा पळय निवता सोकास तातूंत हांवें वडोवन म्हणलें ताकडी आसा पळय खंयच्या गोश्टीची चड सकयल येता गे म्हणून द मोर वी आर वर्ल्डली लेस स्पिरिच्युअल देखून आमी कालें करचें म्हणून सांगल्यार हे संवसारांत हे संवसारी संगतीन कितले उणें आसा तितले ग्रेस्त आमी आत्मीक रितीन जाता देखून आमकां तो पवित्र आत्मा सगळ्यांकी मेळ्ळा सकाळच्या वेळार पाद्रवान सांगलें हांवें आयकलें काल्यां म्हळ्यार आमकां सगळ्यांकी प्रवादी जावंक आपयल्यात आनी त्या देखून तो पवित्र आत्मा सगळ्यांकी मेळ्ळा आमकां पवित्र स्नानांत कालें करूंक म्हणून सांगल्यार आमी आमचें क्रिस्त जिवीत प्रवादी जावन जियो आनी त्या देखून सोम्य जेजू क्रिस्ताक आमी प्रगट करूं टू प्रोक्लेम लॉर्ड जिजस ताका कालें करूं न्ही बांदून भितर दवरूंक न्ही बांदून भितर दवरूं न्ही आनी त्या देखून आमी आज थंय सुवार्ता प्रगट जाल्या पूण आमी कालें करचें म्हळ्यार तांचे तावन ही बरी संगत विसरून काडचे आनी आमचें थंय आसलें शेळेपण ते सोडिचे काल्यां म्हळ्यार रुटीन लायफ आसा पळय आवट ऑफ द बॉक्स इल्लेशें चिंतूं सकस जाय काली आमचे रुटीन रेग्युलर कालें आमचे आध्यात्मीक संगती आसा पळय तातूंत केल्यार खंय आमी कोणाक आकर्शीत करचें जायना त्या देखून आमी कालें म्हळ्यार इल्लेशें नवे जावं इल्लेशें जीव वाडलो जाल्यार आमच्या मागण्यांत त्या दाडा हेरांक बरें भोगता आनी येतात आनी एक पंगड येता न्ही हांगासर आज ते हांगा येना आनी एक कडेन येतात तातूंत पळय कशे मनीस ते येवन कांतारां म्हणटात आनी ताच्या भायर कशें पुरा आसाक्त काण घेवन ते मागणें करतात पळय आज ते हॉलांत करतात हर एक आयतार हांगासर एक पंगड आसता तांचे मागणें पडचें सुपर बरें जाता कांतारां आनी ताच्या मागीर तांणी मागची रीत बारी खुशी जाता त्या देखून मस्त जाण येतात नवे येता कोण दुसरे मस्त येतात आकर्शीत कित्याक म्हळ्यार बरेंपण जाता मस्त गूण जातात आनी ताच्या मागीर तांचे कालें म्हणून सांगल्यार जिणेंतली इराराय बेजाराय पुरो येता त्या देखून कशें आपण हाडटात पळय आमची मनशां न्ही दुसरी तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमकां हर एकल्यांक तो पवित्र आत्मा मेळ्ळा कालें करूंक म्हणून सांगला ताका घट्ट बांदून लिपोवन दवरूं न्ही बागार त्या पवित्र आत्म्या सक्त्यान आनी प्रेरणान सोम्य जेजू क्रिस्ताक कालें करूंक साक्ष दिवं आनी ताजी सुवार्ता प्रगट करूं